मोगा भावणानो, जेजू जावन आसा बरो गोंवळी. तो जावन आसा मेंढरांचें दार, जो हाचो दावो आविसोर. आनी पयल्या 2 वळींनी आमी पळोवया. ह्या सुवातेर आजुनय गोवळ दिसना. हो सर्वसादारण लोकांचो गोवळ जावन आसा. सांजवेच्या वेळार त्या सुवातेवेले सगळे गोवळी त्या गोवळांत आपल्या मेंढरां रातभर दवरतात. आनी मेंढरां राखणाऱ्याच्या हातांत तांकां सोपोवन दिवन ते रातीच्या वेळार घरा वेतात. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं गोवळी आपली मेंढरां घेवन भायर वेतात. तांची मेंढरां तांकां वळखता. जेन्ना त्या गोवळांत तीं भितर आसतात तेन्ना तीं सगळीं मिसळ जातात. पूण सकाळ जातच हो गोवळ म्हणजे ज्या सुवातेचेर मेंढरांक दवरतात ती सुवात. ह्या सुवातेचेर म्हणजे इस्रायल राष्ट्रा संबंदी हो गोवळ आमकां दाखोळ करता. जेजू तांकां सांगता की तो दारवटो जावन आसा. ताच्या उद्देशीच आमी भितर सरूंक जाता. तो तांकां हें सुद्दां सांगता की जो गोवळांत दारवटांतल्यान भितर सरता तो आपूण जावन आसा. आनी जो दारवटांतल्यान भितर सरना तो चोर जावन आसा. जेजू खरेंच जावन आसा स्वर्गाचें दार, कारण तो म्हणटा आपूण देर जावन आसा. ह्या सुवातेर एक खूब म्हत्वाची गजाल ताणें आमकां सांगलेली आसा की तो दारवटांतल्यान भितर सरलेलो आसा. तो कायद्या प्रमाणे भितर सरलेलो आसा. पोरण्या कर्रांत सांगलेलें आसा तें बाकी तो पूर्ण करूंक आयलो. तो सुमोर्ती प्रमाणे आयलो. गालेसकारांक चीट 4थो आविसोर आनी 4थी वळीन सांगलेलें आसा. पूण काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सुमोर्ती खाला तो जालो. तो दाविदाच्या वंशांतल्यान जल्माक आयलोलो आसलो. लुकाचो पयलो आविसोर आनी 32वे वळीन अशें बरयल्लें आसा. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले. आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिंवासन दोनी देव ताका दितलो. मिकाचो 5वो आविसोर आनी 2री वळ, तशेंच आयजयाचो 7वो आविसोर आनी 14वी वळ हें जेजूच्या जल्मा संबंदी दाखोळ करता. हीं उतरां पोरण्या कर्रांतलीं जावन आसा. तो आंकवार ओस्तोरेपासून जल्माक येतलो हें भाकीत पयलींच केल्लें आसलें. हीं दोनूय भाकितां पोरण्या कर्रांतलीं जावन आसा. हीं फकत 2च भाकितां त्या सुवातेचेर आसात अशें ना, तर जायतीं भाकितां त्या सुवातेचेर केल्लीं आसलीं. आनी त्या भाकिता प्रमाणे दोनी जेजू ख्रिस्त दाविदाच्या कुळांत ह्या संवसारांत आयिल्लो आसलो. आनी तो त्या वंशांतलो जावन आसलो. पूण कुडीन तो जरी आयलो तरी पवित्र आत्म्या उद्देशीं ताचो जल्म जाल्लो आसलो. जेजू हो सादो थेवयाचो पूत म्हूण त्या सुवातेचेर फामाद आसलो. थेवयाची आंगोस्त्रां ताणें घेतलेलीं आसलीं. बाकनारांनी जीं बाकितां सांगलेलीं आसलीं तीं ह्या वेळार पूर्ण जाल्लीं आसलीं. तो क्रिस्त जावन आसा. तो मसिया आसा. तो दारांत भितर सरलेलो आसलो. ताजेशी जो अधिकार आसलो तो कोणाच कडेन नासलो. दुसऱ्या कडेन मसिया जावचो अधिकार नासलो. त्या पासत ते दुसरे वाटेंतल्यान चोडून वेताले. आनी अशे तरेन तांकां वयचें पडलें. ह्या पयलींच्या आविसोरांनी आमी पळयल्लें आसा की कुड्ड्यांक जेन्ना नदर ताणें फावो केली तेन्ना ताका तांणी भायर उडयलो. ताका मंदिराच्या भायर ताणें घातलो. धर्मीक वडिलांनी दोनूय जेजूक नाकारलो. आनी आतां ते ताका परत फसोवंक पळयताले. उगडास करात की ते म्हणटाले आमी सुद्दां कुड्डे आसात. आमच्या दुनयान हें बरे भाशेन सांगलेलें आसा की ते कुड्डे आसात म्हणून. आतां तो आपलो अधिकार दाखयता. ह्या आविसरांत ताणें जें कितें सांगलां
तें वेगळेंच जावन आसा. इस्रायल जावन आसा तो गोवळ, म्हणजे ज्या सुवातेचेर मेंढरांक घालता ती सुवात. आनी जेजू तर बरो गोवळी जावन आसा. बरो गोवळी आपल्या मेंढरांक वळखता. तो आपल्या मेंढरांक भायर घेवन वेता आनी परत भितर काडटा. तो दार जावन आसा. तो दारवंडांतल्यान भितर वेता आनी भायर सरता. आनी जो कोण ताजेर विस्वास दवरता तोय दारवंडांतल्यान भितर सरता आनी भायर सरता. देवाचो आत्मो जेजूचेर आयलो आनी जें कितें ताणें केलें तें सगळें ताणें देवाच्या आत्म्याच्या बळान केलें. पवित्र आत्मो ताजो आवाज आयकता आनी त्या प्रमाणे तो सगळें करता. कारण देवान आपलो आत्मो ताजेर धाडलेलो आसलो. देवाच्या वरवीं ताणें कांयच करूंक जायना आसलें. आयज धर्मीक वडील ताच्या विरुद्ध जाल्ले आसले. हें कित्याक तो ताणें जें कितें केलें तें तांकां माननासलें. पूण जेजू आपणाची कामां पूर्ण करीत आसलो. ताची कामां कोणाच्यान आडोवंक जायनासलीं. तो कुड्ड्यांक नदर दितालो, तोट्यांक बरो करतालो, तो बेरे आसलेल्यांक कान दितालो आनी जायते तरेच्या पिडेन आसलेल्या मनशांक बरो करतालो. वो अधिकार ताका कोणें दिल्लो आसलो तर वो अधिकार ताका देवा पासून फावो जाल्लो आसलो. आनी देव जांकां जो अधिकार दिता तो अधिकाराचो ताणें फायदो घेवंक जाय. पूण खोद दोनी जेजू देव जावन आसलो. तो ताच्या मेंढरांक नांव घेवन आपयता. ह्या सुवातेर हांव मातसो दुसरे कडेन तुमकां व्हरूंक पळयता. मोगा भाव भयणांनो, जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त ताच्या आपणाच्या लोकांक ह्या संवसारांतल्यान घेवन वचूंक येवचो आसा, म्हणजे रॅप्चर जावचें आसा आनी रॅप्चराच्या वेळार तो आपल्या लोकांक घेवन वेतलो, तेन्ना म्हजो विस्वास आसा की तो जण एकल्याचें नांव घेतलो. तो तुजें आनी म्हजें नांव घेतलो. तें एक वेगळेच तरेचें जावन आसा की ताका म्हजें नांव खबर आसा. जर तुमी ताज्या मेंढरां पैकी आसात तर तो तुमचें सुद्दां नांव घेवंक शकता. तुमकां तो आपोवंक शकता. तुमी ताज्या तोंडांतल्यान तुमचें नांव आयकतले. तो ताज्या मेंढरांक गोवळांतल्यान भायर काडटा. ज्या कुड्ड्या मनशाक जेजू नदर दिली ताका ह्या जुदेवा लोकांनी भायर उडयलो. जेजू ताज्या मेंढरांक जुदेवांच्या बांदपासांतल्यान भायर काडचो आसा. जेन्ना राखणे आपल्या मेंढऱ्यांक घेवन गोवळान व्हरून सोडटात तेन्ना तीं सगळीं मेंढरां एकठांय जातात आनी मिसळ जावंक तीं पावतात. पूण दुसऱ्या दिसा तो तांकां कसो वळखतलो तर तो तांकां नांवान उलो मारता. मेंढरां ताजो आवाज आयकतात आनी वळखतात. तांकां सोदची गरज ना. तीं ताजो आवाज आयकल्या बाराबर भायर सरतात. तींच ताजीं जावन आसा. मोगा भाव भयणांनो, आयज आमी कोण जावन आसा? आमी ताजीं मेंढरां जावन आसा काय आमी दुसरी कोणतरी जावन आसा? दोनी जेजू आमचो गोवळी जावन आसा. तो मुखेल गोवळी, तो व्हडलो गोवळी आनी तो बरो गोवळी जावन आसा. देवाचो आत्मो आयज ताज्या थंय आसा आनी ताणें तो आमकां दिल्लो आसा. आमी देवाचे येवजणेन चलचें अशी देवाची येवजण जावन आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच आमी जर ताजीं खरींच मेंढरां आसा जाल्यार आमी ताजो आवाज आयकतलीं. जर आमी ताजीं मेंढरां न्हयत जाल्यार आमकां ताजो आवाज आयकूंक येवचो ना आनी आमी दुसरे वाटेन वेतलीं. जर एका खंयच्याय गोवळ्याक 100 मेंढरां आसलीं आनी तातूंतलें एक जरी सांडलें जाल्यार तो त्या 99 मेंढरांक कोडेक दवरता आनी एकल्या त्या मेंढऱ्याक सोदूंक तो वेता. आयज त्याच प्रमाणे दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत तुका सोदूंक आयलो. तूं ताजो सांडलेलो मेंढरो जावन आसा. आयज तूं खंयचे सुवातेचेर आसा तें तूं पळय. आयज तुज्या जिवितांत कितें उणें आसा तें तूं पळय. आयज तूं कोणाचो आवाज आयकता हें तूं पळय. मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच रॅप्चराच्या दिसा सगळ्यांनी हो संवसार सोडचो पडटलो.
जे कोण भावार्थी आसात ते पयले सुवातेचेर जेजूच्या सांगाता वयर वेतले. तातूंत तूं आसतलो काय ना हें तूं आतांच पळय. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच हें शुभ वर्तमाना उद्देशी जेजूची जायतीं उतरां आमकां शिकूंक मेळटा. देवाचें आमकां बळ मेळटा. देव आमकां जायत्यो गजाली शिकयता. ताणें आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो आमच्यो चुक्यो गुन्यांव ह्या वरवीं आमकां दाखोळ करता आनी तो आमकां ताजे येण्याक तयार करता. आमी सदांच ताजे येण्याक तयार जावचें हीच देवाची येवजण जावन आसा. आमी ताजो आवाज आयकुचो. मनीस कोण ताजो आवाज आयकूंक शकता? जो पातका शिवाय आसा वो जाचीं पातकां माफ जाल्लीं आसात वो बोगसल्लीं आसात तोच देवाचो आवाज आयकूंक शकता आनी तो ताज्या कामाक पुरतो तयार जाता. कारण जेजू म्हणटा आपूण देर जावन आसा. जर आमकां सुर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक जाय जाल्यार आमी जेजूच्या वरवींच भितर सरूंक जाता. आनी मेंढराचें देरूय तोच जावन आसा. आनी इस्रायल पोरजे पासत तो ह्या संवसारांत आयलो. मेंढरां दाखयता इस्रायल पोरजे संबंदी. पूण इस्रायल पोरजेन ताका मानून घेतली ना. कारण तांची कामां वायट जावन आसलीं. ते आजुनूय दुनिया जेजू क्रिस्ताची वाट पळोवन आसात. पूण मोगाळ भाव भयणांनो, तांकां खबर ना तोनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो म्हूण आनी रॅप्चराच्या दिसा तो आपले पोरजेक वयर घेतलो. तर जाणें ताका मानून घेवंक ना ते ह्या संवसाराचेर उरतले. उपरांत जायती अडचण तांकां आनी जायतें दूख तांकां भोगचें पडटलें. कारण ताणें ताजो पाटलाव करूंक ना देखून. आनी आयज आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा तें हेंच की ताजीं मेंढरां ताजो आवाज आयकता, म्हणजे ताजो ताळो आयकता. जीं ताजीं आसा तीं ताजो आवाज आयकतलीं. मोगाळ भाव भयणांनो, जर तुमी ताजीं आसात जाल्यार तुमकांय ताजो आवाज आयकूंक मेळटलो. जो कोण ताजो आवाज आयकता तो देवाचो जावन आसा. पूण दोनी जेजू म्हणटा आतां हें इस्रायल राष्ट्रा पासत दाखोळ करूंक ना म्हणून. तर जें फोट आसा तेंच फकत तांच्या संबंदी दाखोळ करता. ताणें जुदेवांतल्यान भायर सरून ताजेशी येवंक जाय आसलें. तो म्हणटा आपूण स्वर्गाचें दार जावन आसा. लक्षांत घेयात की तो धर्मीक वडिलांशी उलयतालो. ताच्या पुनर्जिवनपणान वरवीं तो उलयतालो. आनी पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जायत्या जाणांनी ताका मानून घेतलेलो आसलो. ताजेर ताणें विस्वास दवरलेलो आसलो. दोनी जेजू क्रिस्त वाट जावन आसा. फकत तो एकूच वाट जावन आसा. ती वाट जावन आसा सर्गेची वाट. आमकां सासणाचें जिवीत फकत दोनया जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेळूंक शकता. आनी ह्या संवसारांत तो आमकां व्हरूंक येवचो आसा. तो कशे तरेन व्हरूंक येतलो? तो म्हणटा आपूण चोर कसो येतलो. तर मोगाळ भाव भयणांनो, चोर येता तो चोरूंक, इबाड करूंक आनी आपणाच्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो व्हरूंक येना, तर दुसऱ्याच्यो वस्तू आसात त्यो व्हरूंक येता. आनी बऱ्यो वस्तू आसात त्योच तो व्हरूंक येता. वायट वस्तू तो व्हरूंक येना. पूण जेजू येता आपणाच्या विकते घेतलेल्या लोकांक व्हरूंक. ताज्या रोगता उद्देशी जायत्या जाणांची सुटका जाल्ली आसा तांकां व्हरूंक तो येता. तर ताज्या येण्याक आमी तयारेन रावूंक जाय. ताजें येणें केन्ना जातलें हें आमकां खबर ना. तें केन्नाय जावंक शकता. ह्याच वेळार तो येवंक शकता आनी आमकां व्हरूंक शकता. मोगाळ भाव भयणांनो, जेन्ना आमी ताज्या सांगाता वेतले तेन्ना आमी सासणाच्या सासणांक तेज्या सांगाता आसतले आनी 1000 वर्सां आमी ताज्या सांगाता राज करतले. कितली व्हड खुशालकाय ही खुशालकाय आमकां कोण दिवंक शकता? फकत दोनी जेजू क्रिस्त आमकां ती दिवंक शकता. आयज हें जुवांचें शुभ वर्तमान आमकां जायतें शिकयता. जुवांच्या शुभ वर्तमान उद्देशी आमकां जिवीत मेळटा. हें सादें आनी सोंपें जावन आसा. फकत ह्या 10व्या आविसरांत दोनी जेजू म्हणटा आपूण देर जावन आसा. हें देर कोणाचें? तर सर्गेचें देर. जो कोण जेजू उद्देशी येता वो जेजू वरवीं येता
तोच फकत सुर्गीच्या राजान पावूंक शकता. हेंच व्हड गुपीत आमकां ह्या सुवातेचेर उगडापें जाल्लें आसा. मोगा भाव भयणांनो, संवसारांत तुमकां जायत्यो वाटो आसात. मनशान आपआपली वाट धरलेली आसा. पूण त्या वाटेक शेवट आसा काय ना हें तांणी केन्नाच पळोवंक ना. तांणी आपल्या येवजणे प्रमाणें केलें. पूण तांकां शांती फावो जाली ना. शांते पासत ते तळमळटात. कितें करूं हें तांकां सोजमना. जायते जाण म्हणटात, दोनी जेजू आमचो देव न्हय. आमी ताका कित्याक मानूंक जाय? तो दुसऱ्या धर्माचो देव जावन आसा. खरेंच मोगा भाव भयणांनो, तो दुसऱ्या धर्माचो देव न्हय, तो मनशा कुळाचो देव जावन आसा. ताणें खंयचोच धर्म परगट करूंक ना, तर ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत आपलो जीव दिल्लो आसा. आमकां ताजेर पातयेवन रावूंक जाय. तो आमचो दोनी देव जावन आसा. कारण ताणें तुका आनी म्हाका जिवीत दिल्लें आसा. हें जिवीत सासणाचें जावन आसा. आयज आमी कितलेय कश्ट करूं, आमचे लागीं कितलेय दुडू आसूं, त्या उद्देशी आमकां जिवीत मेळचें ना. आमकां सासणाच्या जिविताची गरज आसत जाल्यार जिवंत आनी खऱ्या देवाचीच आमी येवंक जाय. तोच आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक शकता. आमच्या पातकां पासत कोण तरी मेला हें तुवें केन्ना आयकलां इश्टा? ना, केन्नाच आयकूंक ना. फकत दोनी जेजू क्रिस्त पातकां पासत मेलो. आमी पातक करचें न्हय वा आमी पातकान जियेचें न्हय, हीच ताची येवजण जावन आसा. मोगा भाव भयणांनो, हो संवसार कितलो व्हड आसा. संवसारांत कितलो लोक ह्या जल्माक आयलो आनी कितलोसोच मरून गेलो. पूण तातूंत तुका केन्ना सोत कितें तरी मेवला? थोड्या वेळा पुरती तुका शांती मेवल्या जायत, पूण उपरांत ती तुजी शांती दोबरादान पिड्ड्यार जाल्ली आसा. पूण जेजू जी शांती दिता ती सासणाची शांती जावन आसा. ताजी शांती तो आमकां दिता, संवसार दिता तशी न्हय. मोगा भाव भयणांनो, खरेंच संवसारांत जायते तरेचें दूख आसा आनी त्रास आसा. कोणूच बरो ना. सगळे पातकी जाल्ले आसात आनी तांकां देवाचें अनंतबरी दर्शन अंतरलां. पूण आमची पातकां जर आमी वळखून घेत जाल्यार देव आमकां बक्षिता आनी आमकां सगल्या खोटेपणांतलो तो नितळ करता. आयज तो तुका उलो मारता, म्हज्या पुता, म्हजी तुवें, तुजें काळीज म्हाका दी. मोगा भाव भयणांनो, जरी तुमी भावार्थी जाल्यात तरी आसतना जायते फावटी पडल्या जायत. आयज ह्या वेळार आमी दोनया जेजू लागीं मागणें करुया. ज्या सुवातेचेर आमी पडल्या त्या सुवाते वेल्यान आमी उठोया. आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागुया, नवीन जावया आनी ताच्या येण्याक आमी तयार जावया. तर मोगा भाव भयणांनो, तुमच्यो जायत्यो गरजो आसतल्यो, जायत्यो तुमच्यो येवजण्यो आसतल्यो. आयज तुमची कितें येवजण आसा आनी तुमची कसलें मागणें आसा? आयजूच तूं म्हाका कळय. हांव तुज्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगा भाव भयणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.